बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सुर्गींचे बाप्पा, जेजू तुज्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासतांव, वाखाणटाव, तुजी मोहिमा परगट्टाव, तुका निपाट कोत्ताव आनी जेजू सगळें आमचें जिवीत खोलायेन एकवठोन कृपेच्या आदारान आमी तुका भोसताव. आनी जेजू तुजें सगळें आमचें जिवीत एकवठोन तुवेंनूच तें एकवटायलें. तुज्या त्या आसण्यांत आमी भाग घेताव आनी तुजे बरोबर एक जावन आमचें जिवीत तुज्या एकवटान सारतां. तर म्हज्या जेजू, आमी आतां तुका एकवठोन रावता. रातीक आमी तुका एकवठोन न्हिदूंक गेल्या, सकाळीं उठल्या बरोबर आमी तुका एकवठोन उठल्या. आमचें जिवीत तुजें सगळें जाता तितलें आमचे वस्तुंगी तुका एकवठोन आमी सादतां. बाकीचो वेळ तूं आमकां एकवठोन आसाय म्हणून आमकां खात्री आसा. आनी ह्या तुज्या खोलायेंत आमचें जिवीत खोलावन वेता. तर आमी ते शांतींत आमचें जिवीत सारूंक लागल्या. हाका लागून आमी तुका दिनवासताव, तुका वाखाणटाव आनी तुका आमचें जिवीत सगळेंच ओपून दिताव. म्हज्या भयणीन आनी भावांनो, कोंत घेवया. प्रत्येक मणी एक सुस्कार जावन आसा, तो आमी पूर्णपणे जेजूच्या एकवटान सारया. सुस्कार घेतना पांयाची बोट आसा थंय जोत्तान तकले मेरेन कुडींत मनांत आत्म्यांत आमी सुस्कारान बरोवन येता. सुस्कार जावन आसा जिवीत. सुस्कार तर घेना जाल्यार मरतले आमी. तर सुस्कार जिवीत आनी जेजू जावन आसा तें जिवीत जेजून आमी बरोवन येता. जेजू सगळें आमचें सगळें आसा. जशे भाशेन आणयेंत उदक घातलें म्हणटून आणयेंतलें सगळें उदकान येता, तें उदकान उफेता, तें मागीर आमी भायर उडोवन ती आनी नितळ करूंक लागता. तेच भाशेन आमची चिंतना, भावना, चाल, आठवणी, मनोभव जें भितर आसा तितलेंय जेजू सगळें आसा. तितलें ताच्या नांवान भायर काडया. जेजू 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 म्हणत रावया. सुस्कार काबार पिडून काबार जायसर आमी सुस्कार भायर सरलो म्हणटत जेजूचें तें धरून तो तें नितळ निर्मळ करता आनी आमकां ताच्या पवित्रपणान अदीक खोलायेन जिवंक भाग दिता. तर ताच्या जिवितान आमी जियेता प्रत्येक सुस्कारांत आनी आमचें जिवीत ताच्या एकवटान आमी सादता. तर हे परी आतां आमचो वेळ खोलायेन प्रत्येक सुस्कारांत थांबोन आसतना जेजूच्या एकवटान दवरया. सगळीं आमची चिंतना, भावना भियेन आसतना कसलीं जावं ती जेजू सगळें दवरलीं, ती सगळीं बदलोंक लागतलीं. ती जेजूचीं जातलीं, कित्याक आमी जेजूचे कुडीचे सांदे. तो जशे भाशेन चिंतता ते भाशेन आमी चिंतूंक लागतलें. हांव हें जाणव जावया की आमी एकवठोन रावता तेन्ना आख्ख्या मनशा कुळाक आमी जेजूच्या एकवटान दवरता. सुस्कार घेतना पांयाची बोट आसा थंय जोतान तकले मेरेन, तकले सान पांयाच्या बोटा मेरेन हे परी आमचो सुस्कार खोलायेचो जावं दी. जेजून आमी बरोवन आयल्या. जेजू जेजू म्हणून सगळें आमचें भितर आहा तितलें ताचेर आमी रिकामें करया, ताच्या नांवान भायर काडया आनी आमकां तो सुटका सोडवण तारण दितलो. आमचे वस्तू कितें काडूंक जायना, पूण ताच्या उमेलीक रगतान आमकां ह्या सगळ्या पातकांतली ताणें सुटका दिल्ली आसा. आतां सुस्कार घेतना त्याच सुस्कारांत हो मनोभव आमी थापया. हांव उणो जायत वचोंक जाय, तो म्हजे सवय वाडत वचोंक जाय. सुस्कार घेतना तो म्हजे सवय वाडटा, सुस्कार भायर सोडटना उणो जायत वता.
आतां सायबीण मायचो मनोभव आमी पोत करया. हांव चाकोर जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा पोरमोणे सुस्कार भितर घेतना ताणें म्हाका आकारचो. हांव खेरीत ताचे कुडींतलो सांदो त्या प्रमाणे म्हजें जिवीत घडोवन येवं दी जेजूच्या एकवटान. हांव चाकोर त्या खेरीतपणाचो. ताचे कुडीक ये परी हांव सहकार करतां. ताका हांव एक विशेश तरेन आजीर करतां. आपल्यापणांतली आमी जितली भायर सरता तितली आमी आजीर जावन आमचें जिवीत सारूंक लागतलें, जियोंक लागतलें. हांव प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना हें विसरो नाकात. पांयाची बोट आसा सान तकले मेरेन, तकले सान पांय मेरेन हे परी आमचो सुस्कार खोलायेचो जावं न्ही. तकलेचे तेकशेर पावतना आमी थिंचो तान सारकें मुळांत आमच्या पांयाच्या बोटां पर्यंत हे परी आमचो सुस्कार खोलायेचो जावं दी. आतां ह्याच मनोभवांत आनिकूय आमचे बावतिस्मा वरवीं मोत्तांव जेजू सगळें सुस्कार भायर सोडटना आनी ताचें सगळें पुनर्जिवन जाता सुस्कार भितर घेतना. आनी हांव न्हय क्रिस्त म्हजे सगळें जियेता. ह्या भितरल्या संबंदांत आमी ताका एकवटून आमचें जिवीत सारया. आनी एक खोलायेन जेजूक आमी एकवटोन चिटकोन आसा ताचे भितर आतां आमी जिवंक लागल्या. तो बापा आब्बा म्हणून बापाक एकवटून आसलो ते परी आमी ताका एकवटून रावया प्रत्येक सुस्कारान.
थोडो वेळ पवित्र आत्म्याच्या आसण्यांत ताचे सोबेन पवित्र आत्मा आसलेलो आनी खोलायेची मागणी पवित्र आत्म्या वरवीं करूंक जाता म्हणून पावलून आमकां सांगलां. जेजू सोबे आमी भितरल्यान जियेतना तेच भाशेन आमचे वस्तुंगी ती खोलायेची मागणी जेजू सोबें पवित्र आत्मा उबारता बापाक ती आमचे सोबें घडोवन येवं. आनी आखरेक सगळे आमचे भितरले रिकामे जावन आमचे भितर आनी कांयच ना आपलेपणाचें देवपणाचेंच आसा. जेजूक आमी एकवटोन शांतीन जेजू म्हणून हे परी प्रत्येक सुस्कारान ताका एकवटोन आमचें जिवीत सारया. पांयची बोट आसा थिंचोतान तकले मेरेन जे आनी तकले सान पांय मेरेन जू. जेजू आमचे सोबें हें मागणें म्हणटा पूण आख्ख्या मनशा कुळा मदें तें म्हणून आख्ख्या मनशा कुळाक सुटका सोडवून तारोवन फाव कोत्ता. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, हो पयलो भाग मागण्याचो जेजूच्या एकवटान खोलायेन आमी जियेलेली आसा. जेजू आमकां एकवटोन तेन्ना आसलेलो आमचे सगळें सैम ताणें आपणाचेर घेवन आमकां ताणें पातकांतली सुटका दिलेली आसा. तर आमी पातकां मेकळीं जेवंक जाय. आतां ह्या काळार आमी ते भाशेन जेजूच्या एकवटान जेवया आनी दुसरें आमकां कांय पडोंक ना. प्रत्येक वेळा ताका एकवटोन रावली बाकीचें तो आमकां कशे भाशेन जेवंक जाय तेंच घडोवन हाडटलो. तर हे परी ताच्या जिविताच्या घोडितांचेर नियाळ करया पवित्र पुस्तकाच्या आदारान आनी ताका एकवटोन आमचें जिवीत सायबीण मायेन जशे भाशेन ताका तेंको दिवन सारलें तेच भाशेन तिचें सोबें ती आमकां जेजूक एकवटोंक मदत करता आनी तिचे सारकी आमी ताका पोतकरून जिवंक लागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन. आमेन. सोत मानता देवाक, सरपोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मारितान जल्मलो, पोंच पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सरपोदेदारा देवा बापाचे उजव्याक बसला, थंय थावन जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोतमानतां पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन.
आमचो भावार्थ बोरवासो आनी प्रिती मोग खोलायन जेजूच्या एकवटान जेवंक आतां आमी एक आमच्या बापात ती नोमान बरी म्हणया सायबीण माय कडेन विनंती करया त्याच प्रमाणे भाग्योन फ्रांसीस शेवार कडेन भाग्योन तिनासा कडेन भाग्योन जुजेवाजे कडेन येरा सांता भक्तां कडेन आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराय जाय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नोमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पो जठाय आसा उसऱ्या मदत सुदैन सुदैच पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशोळार आमेन नोमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पो जठाय आसा उसऱ्या मदत सुदैन सुदैच पूज जेजू भाग्यन मरे देवाची माये पावप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डारमेन नोमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पो जठाय आसा उसऱ्या मदत सुदैन सुदैच पूज जेजू भाग्यन मरे देवाची माये बापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन 5 संतोसाचें मिस्तेर पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारयेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्माचो आसा म्हूण कळीत जाता ल्यूक 1:28 ती आसली थंय वचून देवदुतान म्हणलें नमान तुका देवाचे चड उपूर बायेचे सर्वेस पोत तुजे सवे आसा आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं चे राज आमकां येवची खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एक राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दायनेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचे ठाय सावस्रे मदत सुदन सुदोच पूज जेजो भाग्यन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सुर्गात सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलोल्यांक दुसरो संतोसाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वता आनी तिची सेवा करता लूक 1:41 ते 42 एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकूना फुडें तिचे कुसव्यांत आसलेले बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणेन म्हणलें ओस्त्र्या मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं चे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुशी संवसारांत जावं दिसपटो एक राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दायनेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचे ठाय सावस्रे मदत सुदन सुदोच पूज जेजू भाग्यन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलोल्यांक तिसरो संतोसाचो मिस्तेर बेल्या नोगरांत दुर्बळपणान जेजू जल्मता लूक 2:7 आनी तिणेन आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळींत स्वात नासली देखून तिणेन ताका फाळ्यांनी गुट लावन खावणेंत दवरलो आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं चे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एक राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दायनेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचे ठाय सावस्रे मदत सुदन सुदोच पूज जेजू भाग्यन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलोल्यांक चवथो संतोसाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात लूक 2:22 मोइजेसाची सुमूर्ती पोरवणे तांची शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद्न समोरपूंक बाळका जेजूक जेरुजल्याक व्हेलो आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं चे राज आमकां येवं ची खुशी स्वर्गांत जाता तुशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एक राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दायनेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचे ठाय सावस्रे मदत सुदन सुदोच पूज जेजू भाग्यन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डारमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलोल्यांक पांचवो संतोसाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता लूक 2
40 आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रां मदीं बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजी राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायण्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नमान मरे कृपेन मरे सर्वेस पोचे ठाय सावस्रे मध्ये सुदोच पूज जेजू भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ मोचे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतली उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बोकरून चड गरज आसलेल्यांक 5 उजवाडाचे मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदींत जेजूचें स्नान. माथ्यू 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच सर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो. ओ म्हजे अपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायण्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरेले सर्वेस पोचे ठाय सावस्रे मध्ये सुदोच पूज जेजू भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो ओर्खाचो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लग्न वस्त्यांत जेजूची परगोटणी. जुआं 2:4-6. जेजून तिका म्हणलें, अस्तुरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां, म्हजो वेळ आजून पावंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुद्यांचे शुद्धी करपाची रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दर एकान 4 ते 6 कळशे जाताले. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायण्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरेले सर्वेस पोचे ठाय सावस्रे मध्ये सुदोच पूज जेजू भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो संतासाचो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची परगोटणी. मार्कू 1:16-14-15. जुआंक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. थंय तो देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगोटूंक लागलो. नेमळोलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायण्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरेले सर्वेस पोचे ठाय सावस्रे मध्ये सुदोच पूज जेजू भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतली उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर. लूक 9:29. मागणें कोत्ता आसतना ताचे मुखामळचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसवण लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायण्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरेले सर्वेस पोचे ठाय सावस्रे मध्ये सुदोच पूज जेजू भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. 5 उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी.
लूक 22:19-20 जेजून उंडो घेतलो, देवाक दिन वाचून तो मोडलो, तो तांकां दिलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड, हांवें ती तुमचे पासत समोर पोवची आसा, म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातूच ताणें पात्र घेवन म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार, हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावचें, राज आमकां येवची कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दायणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरे सर्वेस पोचे ठायस आवश्यामध्ये सुदोन पूज जेजू भाग्यन मरे देवाचे माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बोगस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतले उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. 5 दुखीचे मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यान जेजू मागणें कोत्ता. लूक 22:40-4-40-5 आनी सगळोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो आनी दोनीर गळटल्या रोगताचे दाट थेंबे वरी जातोचो काम आनी मागणें कोत्तूच शिश्यां सुरशीं उठून येदल्यार ते खोंती न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दायणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरे सर्वेस पोचे ठायस आवश्यामध्ये सुदोन पूज जेजू. भाग्यन मरे देवाचे माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बोगस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बकूल चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूचे मस्कोरे कोत्तात. जुवांव 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेर बोंड मारूंक लायले. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवची कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दायणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरे सर्वेस पोचे ठायस आवश्यामध्ये सुदोन पूज जेजू. भाग्यन मरे देवाचे माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बोगस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतले उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बकरून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार खांड्याचो मुकुट घालतात. माथ्यू 27:28-29 तेन्ना राजपालाच्या सैनिकांनी जेजूक राजनिवासांत व्हेलो. ताचे भोंवती सगळी पलतून एकठांय केली. ताची वस्त्र काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो. ताच्या उजव्या हातान एक बोडी दिली. ताचे मुखार दिमी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवांचे राजा नोमान तुका. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवची कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दायणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरे सर्वेस पोचे ठायस आवश्यामध्ये सुदोन पूज जेजू. भाग्यन मरे देवाचे माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बोगस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. जुवांव 19:17 आनी आपलो खुरीस व्हांवन तो कोट्ट्याचे म्हणल्यार जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोलगोथा. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवची कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दायणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरे सर्वेस पोचे ठायस आवश्यामध्ये सुदोन पूज जेजू. भाग्यन मरे देवाचे माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बोगस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतले उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बकरून चड गरज आसलेल्यांक. 5वो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोत्ता. लूक 23:40-6
आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो, अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावचें, राज आमकां येवची कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां. तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायनेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. No man Maria कृपेन बरले सर्वेस पोचठाय सावश्यामध्ये सुदन सुदोच पूज जेजू. भगवान मरे देवाचे माये बापया हाती विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या डार. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आनी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बोगस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतले उज्यांतली वर सुरगा सुगल्या आत्म्यांक करून चड गरज आसलेल्यांक. 5 ओर्काचे मिस्तेर. पयलो ओर्काचो मिस्तेर आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवन जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें, भियो नाकात, खुर्सार मारलेली नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात, देवान ताका पुनर्जीवन केलो. तो हांगा ना, ताका दवरलेली ती स्वाद पळयात. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावचें, राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां. तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायनेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचठाय सावश्यामध्ये सुदन सुदोच पूज जेजू. भगवान मरे देवाचे माये बापया हाती विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या डार. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली व्हड सुरगां सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो दुखीचो ओर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत सोडटा. मार्कू 16:19. आनी सोम्या जेजू तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो. थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावचें, राज आमकां येवची कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां. तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायनेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचठाय सावश्यामध्ये सुदन सुदोच पूज जेजू. भगवान मरे देवाचे माये बापया हातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या डार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आनी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर सुरगां सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो ओर्काचो मिस्तेर. जेजून बासेल्लो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. धर्मदुतांचो इतिहास 2:2. अवचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक ताळो आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसलें तें आख्खें घर भरलें. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावचें, राज आमकां येवची कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां. तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायनेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचठाय सावश्यामध्ये सुदन सुदोच पूज जेजू. भगवान मरे देवाचे माये बापया हातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या डार. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आनी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो ओर्काचो मिस्तेर. मारियेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडी 13:16. 18. म्हजे दुवे संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर बोवडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावचें, राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां. तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायनेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचठाय सावश्यामध्ये सुदन सुदोच पूज जेजू. भगवान मरे देवाचे माये बापया हातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या डार. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आनी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. 5वो ओर्काचो मिस्तेर. आंकवार मारयेक देव स्वर्गा आनी संवसाराची राणी कोत्ता. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना वयर स्वर्गार एक विचित्र खुणान दिसती पडली. सुर्याच्या पोरजोळान न्हेसलेली एक बायल, तिच्या पांयान तोळो आसलो चोंद्रीम, आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकूट.
आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावचें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दायणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय जाव श्रमदत सुदोन सुदोच पूज जेजू भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकडे ते उजांत निवर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक नमान राणये काकुटचे माये तूंच की आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवासो आमी परदेशी एवेची बाळकां तुका उलो मारता ह्या दुखाच्या खोंडांत सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना आमचेर दयाळ रातनी तुजी काकुटची नदर घाल तूं कोणवाळे आनी मोगाळ दुलोबांक वार मारये ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय भाग्योन देवाची माये आमचे खातीर माग जेजून बासायलां ते आमकां फाव जावच्याक मागुया देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जिवणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकूट जोडलो भाग्योन ती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रुजाचे मिस्तेर आमी नियाळटाव ताणें तांदूळ आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसयल्ले आसा ते आमकां मेळोशी कर म्हूण मागता त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखणटा देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा आपले ल्हानवीक चाकुरणीचे ताणें दिश्ट घाली वया ताच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें सर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता काळजान गोर्व दोत्तेल्यांक दुस्पडा येता पदवेदरांक तो सदरां वयली शेवटिता इणोळक्यांक उंच उबारता बुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देणींनी बोत्ता ग्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा आब्रामान ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आपले पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणा घेतलो मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. माये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान पाव माये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. म्हजे भयणीनो भावनो केदें व्हडलें हें बाग आमकां जेजून आमकां ह्या मागण्यांतल्यान आपल्या एकोटान सारकी खोलायेन जिवंक आतां हे भाशेन जियेता आमी न्हय जेजू आमचे सोबे जशे भशेन आमचे कुडीचे सांदे आमचे कुडींत जियेतात ते भशेन आमी सगळीं जाणां जेजू सोबे हे पद्दतीन ह्या मागण्याचे आदारान ताका एकवटान जियेता आतां सगळें ताचेंच प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे सोबे आसा आनी आमी ताचे सोबे आसा आमची विस्त आतां फकत ताचेर लावन ताची किरणां कुरपेची दोयेची काकळुची आमचे सोबे शिरोन आमकां अदीक आनी अदीक नितळ निर्मळ करून ताच्या देवपणांत अदीक खोलायन भाग घेवंक आनी ताचे बरोबरच आमचें जिवीत हे परी सारूंक आमी आतां ताचे बरोबर वेळ सारया.
मोगाळा जेजू तुवें आमकां तुजें सगळें घडून हाडलें तुज्या एकपणांत आमकां तुवें भाग दिलोय जसो एक फांटो दाखवेलीन रिगून रावल्या शिवाय ताच्या आपणाची तोस्तुगी फळां दिवंक जायना तशेंच तुमी म्हजे सगळे रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यांनी फळां दिवंक जायना जेजू प्रत्येक सुस्कारांत तूं आमकां सदांच हाजीर आसाय पूण आतां तुजे कृपेच्या आदारान आनी तुज्या आपोवण्याक लागून आमी प्रत्येक सुस्काराक हाजीर जावंक लागले म्हणजे तुका तूं आमचें सगळें कुडींत मनांत आत्म्यान प्रत्येक सुस्कारान भरोवन येताय पांयाची मोड आसा ती जुतान तोपले मेरेन सगळें आमचे भितर आसा तितलें तुजें सगळें उफेता तुजें सगळें तें आमी भायर काडून दवरता सुस्कार भायर सोडटना हे परी तूं आमकां नितळ निर्मळ करून आमचें जिवीत तुज्या पवित्रपणान भरून काडटाय आतां आमची चिंतना आपल्यापणाची ना तुजीच चिंतना आनी हे परी आमचें जिवीत तुज्या एकवटान सारून तुजेच कृपेच्या आदारान आमी दुसऱ्यांक गरजेंत आसलेल्यांक पावतल्यांक आमी बरें उतर बऱ्यो कन्यो हे परी करून दुसरींक खंयच्याय स्थितीर आसूं पातकान आसूं वो तुज्या एकवटान आसूं आमचें कोत्तूब तुजे सारकें तांकां सोंसणीकायेन तुज्या एकवटान दवरून तूंच तांकां सुटका सोडवून बरेंपण फावो कर हे परी आमचें जिवीत सादेपणांत पूण खोलायेन तुज्या एकवटान आमी जिवन सादता आर्गां वास महिमा वाखाणणी तुका जेजू आनी आतां साश्टांगी पडून भितरल्या भितर तुका नमस्कार कोत्ता आमचें जिवीत तुका वरपून दिता तुजें जिवीत आमचें सगळें उदीक तूं घडोवन हाड आनी आमकां तुज्या खेरीतपणाचो आशिर्वाद दी आनी त्या प्रमाणे आमकां घडोवन काड
मोगाळाचे सू शांतीन तुवें आमकां आतां घडोवन हाडलेली आसा. प्रत्येक सुस्कारान जशे भाशेन एक नवी आवाज करिनासतना खोलायेन ती व्हांवत आसता ते भाशेन म्हजें जिवीत. तूं म्हजे सवे रिकताय आनी हांव तुजे सवे रिकोन जियेता आनी आख्खो संवसार ते परी तुज्या एकवटान आसा. केदें व्हडलें भाग तुवें आमकां दिलाय. प्रत्येक सुस्कारान तुज्या आसण्याच्या समुद्रांत आमचें जिवीत ओरपून तुज्या सांगाता जिवंक. जेजू तुजे सवे आमी जियेता भोंवता आनी आसा तें आमकां आतां खोलायेन समजोंक लागलां आनी तुजे सवे आमचें सगळें जिवीत ओपून तुज्या एकवटान आतां हो वेळ आमी खोलायेन सादता. जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू तुका मोहिमा तुका अर्गावंदो निरंतरी तुका आमचें कीर्तन उपकार आठोवन कोता आमी गायन. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. सूर्या दोगान फुलतात बोंगे फुलां तुज्या मोगान पेटात आमची काळजां सासणां गाजू आमची आर्गां गितां. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटलो. पिणकेचे पिणकेन तुजे विस्वाशीपूर्ण पुरगोडटलो. तुजो मोग सासणांक तोखता तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो स्वर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय अखंड करून दवरलाय. अशें तुवेंच सांगलाय. हांवें वेंचून काडला ताचे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी संसद सदांकाळ तोगयतलो
हांवें स्थापलोले तुजें विश्वासन सदां सर्वदां सांबाळटलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारुणाचें खडप. सदांकाळ ताका म्हजें भलेपण दाखयतलो आनी केल्लो करार गोट तोखतलो. त्या दिसांनी सर्वेस्पोर नाताना कडेन असो उलयलो, वच आनी म्हज्या सेवका दाविदाक अशें सांग, सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुजे दीस बरोवन तुज्या पुर्वजां सांगाती तूं विसव घेवंक वेतोच. हांव तुजे फाटल्यान तुज्या संस्थेंतल्या तुज्याच रक्ताच्या एकल्याक उत्पन्न करतलो आनी तुजी राजवटकी थीर सांबाळटलो. तोच म्हज्या नांवाक एक घर बांदतलो आनी ताचें सिंहासन हांव सासणाक राखतलों. हांव ताचो बापूय जातलो आनी तो जातलो म्हजो पूत. तुजें घराणें आनी तुजी राजवटकी म्हज्या मुखार सदांच सुरक्षीत उरतली आनी तुजें सिंहासन सासणाक तोखता तसलें करतलो. भाव भयणीनो, संवसार ताचें दायज जातलें म्हूण आब्रामांक आनी ताचे संस्थीक केल्ली बासावणी सुमूर्तीक लागून न्हय, पूण भावार्था उदेशी येतोल्या प्रमाणीकपणाक लागून. म्हणटच बासावणी फुंक्यां दिल्लें देणें जावचे खातीर आनी सगळे संस्थीक म्हणगे सुमूर्त सांबाळटात तांचेच न्हय, पूण आब्रामा परीं भावार्थ दवरतात तांकांय ती खरीच मेळचे खातीर ती भावार्थाचेर थिरायल्याय. कित्याक तो आमा समेस्तांचो बापूय. अशें बरयल्लें आसा, खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला. तुज्या उतरा प्रमाणें जे देवाचेर ताणें भावार्थ दवरलो आनी जो देव मेल्ल्यांक जिवीत दिता आनी नान त्यो वस्तू आसोस्यो करता, त्या देवाक मूळ मुखार आब्राम आमचो बापूय. तुजी संसद इतली व्हड जातली अशें ताका दिल्ल्या उतरा प्रमाणें बोरमाशाक जागो नासलो तेन्ना पर्यान बोरमासो धरून ताणें अशें सोत मारलें की खूब लोकांचो तो बापूय जावंक पावलो. देखूनच हें ताचें प्रमाणीकपण कशें लेखोन आयलां. सर्वेस्परा, तुज्या घरांत रावतात तीं कितलीं भागी. दीस रात तीं तुजी वाखाणणी करतलीं. जाकोबाक जल्मलो जुजे मारयेचो पोती, हिका क्रिस्त म्हणटात तो जेजू जल्मलो. जेजू क्रिस्ताची जल्माची खबर अशी, ताचे आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण तीं एकठांय जावचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गर्भेस्त जालोली मेळ्ळी.
तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केल्लें, कित्याक तो दुर्मूत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिल्लें आसतना ताका स्वप्नांत सर्वेस्वराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे दाविदाचे पुता, मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाताक घेवंक भिवू नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यांत गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्यान उदेशी संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलो, कित्याक तो आपले परजेक पातकांतली सोडयतलो. न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणें जुजेन केलें आनी आपली पोतीन कशी तिका सांगाता घेतली. तुज्या बरेपणांत आमी आतां जियेतना सगल्या तुज्या सांद्याची आमी आठवण करून तांकां सगल्यांक आमच्या प्रत्येक सुस्कारान तुका एकवटोन ताचें जिवीत तुका समर्पितां. पूण खेरीत भाशेन जीं कोण आयज जल्माचो दीस संभ्रमतात तितल्यांकूय तुज्या एकवटान दवरता जेजू. तांकां तूं स्पर्श कर आनी तुजें बेसांव तांकां दी. दुयेंत आसात तीं सगलीं भुरगीं, तरणाटीं, जाणटेलीं, वाडलेलीं, सगल्यांक तुज्या ताब्यांत कोत्ता जेजू. पयले सुवातेर
ती तुजे कुडींत आसात म्हणटूच तांचे दूख तुजेरूय तूं घेवन तें सोंसताय भोगताय. दुसरें ती समजतात की तें आपल्याच सवें जाता आनी तूं दोशीन आसाय. ना, ही गैरसमज तांचे सरचिलो काड आनी तूं तांचे सवें कश्टवताय म्हणून तांकां कळीत कर. आनी हे परी तूं तांकां सुटका दिताय. फकत ताणें तें जोडून तुका दवरलें जाल्यार तांकां ती बेकोवणी मेवतली. तें जिवीत परतून नव्यान जिवंक लागतली. मागता जाणीं आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा तितल्याय पासत तरेतरेची मागणी तांची आसात. ही सगळी मागणी जेजू तुज्या काळजांत दवरता, तूंच ती तांकां शांती पावय. ह्या दिसांनी खूब भुरगीं SSCची कॉलेजीक वतात ती 12वीची आपली परिक्षा दिवंक तयारी करीत आसा आनी दितात, परिक्षा दितात. त्याच प्रमाणे इस्कॉलाचीं भुरगीं तांकां सगल्यांक जेजू तुजो पवित्र आत्मो दिवन तांकां मदत कर, तांची मनां उजवाडाय, शिकता तें समजून तें परतून घडोवन हाडपाक प्रश्नांनी उतरांनी ते भाशेन तांचें जिवीत तूं चलय जेजू. आर्गां दिन वास तुका, कित्याक ही कृपा आनी गोठाय तूं तांकां दिताय म्हणून. जेजू, ही दाखोवन बागेवन फ्रांसीस शेवेराच्या रॅलिकाची आतां ह्या वर्सा घडोवन येतली. त्या वेळार ह्या आमच्या मागण्याचो फळ सगल्या मनशां कडून लाबय आनी सगल्यांक आमकां मागण्याची मनशां करून हे परी तुजें राज आमच्या काळजांनी ये म्हणून आमी तुजे कडेन मागता आनी विनंती करता. कित्याक ह्या सर्गीचेंच राज अदीक आनी अदीक वाडत आसा. आमी तातूंत निराशी जाता, पूण तातूंत पुराना तसले मजा आसता आनी दुडू येर सगळें आसता तातूंत, पूण तातूंत दादोसकाय खुशालकाय खरी ना. हें सगळें जालें म्हणटच आनीक कितें जेजू आमकां सगळ्यांक तूं स्पर्श कर. जेजू, सगल्यांक तुज्या एकवटान धरून तुजे कुडीचे सांदे आमी आनी तूं आमचे सवेन तुजें मागणें करून बापाक महिमा हाड आनी तुका आमी वंदन करून तुजें जिवीत अदीक खोलायेन आमचे सवेन घडोवन हाड. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोन नवो दोता सैमाचे विश
विषय आमचे घुसपट्टात गुटा मुखार थीर वाडो आमचो पावार सोय मोरते विषय दिना प्रितीच्या बापाक आमच्या जैती मोन पुताक ताच्या मुरगोटून काळजांक तोणा वंदुया वा काडुया उगसोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्या संस्कार गो खालतेपणा मान दिवया सासना तुवें ताका सर्गीचो उडो दिलोय सगळ्या स्वादाचो उडो तो मागुया देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या गोश्ट मरणाचो उगडास करून दवरला तूं तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करून आनी ह्या वरवीं तावणासणीचो सोडणीचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर तुजो जेदाय राजवट चलयता सासणाच्या सासणान